मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सकाळ झाली, ऋतू गेला स्कुलान. आयज स्कुलान वचना पावलो. आपल्याक हांगा दुखता खंय. उठलो, गरम उदीक दिवं पावलो. अशें केन्ना पिना तो गरम उदीक पिलो. आपूण चाय पिना पावलो. हांवें म्हटलें हो तूं वयता रे स्कुलान खाली पोटाक. मागीर मोबायल दिवं का म्हटलें, दिवं पावलो. मोबायल दिले, खालो आनी गेलो. सकाळचे फक्त टोस्ट अशी बिस्कीट चा पिवन वयता आनी कांयच खायना. आनी एक 4 ताका बादाम ते खावन गेलो मागीर. ओके, तो जालें सकाळ. सो आतां करता हांवें ब्रेकफास्ट. आयज आसा स्पेशल आई म्हण. आयज आसा ऑमलेट पाव. म्हाका न्ही अशें पावाच्या वयर न्ही घालूंक जाय ऑमलेट. अशें म्हाका ऑमलेट आनी पाव खावंक आवडना. अशें पावाच्या वयर घालूंक जाय आनी फ्राय करूंक जाय, बरें लागता. सो रितू काकू दिला पाव आनी ऑमलेट. पण ताका अशें ऑमलेटान कांदे बिने कांय घालप ना. फक्त मीठ घालून ताका मिक्स करून ऑमलेट करून दिवपाचें. अशें बेगिना. सो आयज आमकां वचूंक जाय पणजी क्रिसमस डेकोरेशन हाडपाक सगळें. सांजे न्ही म्हाका जायना वचपाक. एकदां जेयलें न्ही सामकी आळस येता. आनी एकदां जेवून मी भायर सरप म्हटलें न्ही वार येता. आनी ऋतूक स्कुलांतून येता तोय मातशें न्हिदेर आसता. सो ताका लागून म्हटलें सकाळचेंच या. म्हाका नुस्तें जाय आयज. खूब दीस जालें आमगेर नुस्तें ना. सो कितें खूब दीस जालें खंय नुस्तें हाडलां आमगेर. नुस्तेंच ना. नुस्तें खावपाक अशें मूड येना म्हाका. पण केन्ना खावंक दिसता, केन्ना खावपाक नाका दिसता. म्हाका लागून हांकां बेश्टें दाळ खावचें पडटा. मम्मीक आनी शिवाक. मम्मीचें तोंड सुकलां खंय नुस्तें ना म्हणून. म्हाका लागून तेंचें तोंड सुकलां खंय. सो म्हणटा आयज कितें पळया कितें हाडया. म्हाका एक क्रॅब हाडूंक जाय आनी म्हाका तेजी एक रेसिपी तुमकां शेअर करूंक जाय फाल्यां. आयज जावचें ना. सो आयज म्हटलें सगळें या एकाय मातसो आयज फ्री आसा खंय. क्रिसमसाचें मातशें डेकोरेशन बी सामान कितें जाय तें घेवन येवया. मागीर जावचें ना ताका लागून. ओके, सो वयतले आतां आमी. चाय बी पिवन बेगिना शिवनात. शिवाचें जायना पळय. दाखय तुका शिव की करता पळय. शिव बसला हांगासर मोबायल घेवन आनी कोणाचे लग्नाची एनिवर्सरी, कोणाचे बर्थडेचे सगळे कार्डार तयारी करता. कोणाचे आसा आयज? आज शेल्टनचे वेडिंग एनिवर्सरी. तो कार्ड तयार करता. हांगाच तो टायम वेस्ट करता. हांव च्या पिवन रेडी जावन बसतलें. थंडीत ना. ह्या टायमार चार्जर अशें घालून न्हिदूंक जाय. हांगा चार्जर काडून न्हिदता आमी. इतली गरमी आसा. आनी सामकें हेल्थाक बरें आनी बरें ताका कोंब येयला. हें पळय स्प्राउट येयला. अशें म्हणटा की प्रेग्नन्सीन खंय कच्चे अशें स्प्राउटेड बीन कांय खावंक जायना खंय. हय गे मम्मी काय खबर ना. मम्मी म्हणटा आमच्या टायमार आमी सगळं खाला खंय. आतां कितें खावप म्हणटा पळय दिसता. अशें हांवें गुगलान सर्च केला की स्प्राउटेड बी कितें करता पळय आमी. कितें आसूं तें मूग आसूं स्प्राउट हाडटा पळय ते कच्चे अशें खावंक जायना खंय. सो मातशें ताका बॉयल करून मागीर मीठ घालून बॉयल करपाचें. मागीर कांदे टोमॅटो मातशें चाट मसाला ना जाल्यार लिंबू पिळोवन न्ही खावपाचें. बरें म्हणजे स्प्राउटेड बी हाडून न्ही खावंक जाय प्रेग्नन्सीन. एक्चुली बरें. सो हांवें म्हटलें मुगाचे रोस बीन न्ही आतां आमकां खावंक आवडना. सो आमी कितें करता अशें स्प्राउट काडटा आनी खाता. सो हांव कच्चे खावचें ना. हांव ताका मातशें बॉयल करतलें. दाखयता तुमकां. आयज करचें ना. आयज जावचें ना. पळयता मागीर येवन. अशें बॉयल करून ताका कांदो टोमॅटो घालून अशेंच खावपाचें. चाट कशें बरें लागता. कमेंट केल्लें की चिटकीची भाजी खावप ना खंय. खूब जाणां म्हाका सांगलां चिटकीची भाजी खावप ना म्हणून. सो तेन्ना खाल्लेलें तितलेंच. सो आतां आनी खावचें ना हांव. हाडटलें हांव कित्याक शिवाक बी भाजी खूब आवडटा. पण हांव खावचें ना. खूब जाणां म्हाका कमेंट केला की खावंक जायना म्हणून. सो इफ तुमकां खावंक दिसलें न्ही म्हाका तें खूब आवडटा भाजी. एक 1 टायम तुमी खायात करून. अशें न्ही की अशें म्हणटा की ज्या टायमार कितें खावंक दिसता पळय तें खावंकूच जाय खंय. थोडें तरी खावंकूच जाय. सो आनी हांव परत खावचें ना ती भाजी. ओके, सो एक 1 टायम खालें हांवें. खूब जाणां म्हाका सांगता तें खायनाका म्हणून. सो हांगासर पळयात हांवें एक वॉलनट आनी एक 4 बादाम. म्हाका चडशें आवडना बादाम बीन. सो 4 बादाम आनी एक वॉलनट खाता हांव. ओके, आनी तुका शिवनाथाक आनी मम्मीन खालें. हें शिवनाथाक हाय बी म्हणटा. हांवें ते बादाम आनी वॉलनट न्ही फर्स्ट ट्रायमेस्टराक हांवें खावंक ना. कित्याक ते सकाळ फुडें म्हाका उलटी बी येताली आनी ते खावून मागीर उलटी कर बेश्टें खाल्लेलें बेश्टें वेस्ट जाता. ताका लागून न्ही हांवें डॉक्टर म्हाका म्हटलेलें म्हणजे फर्स्ट ट्रायमेस्टर सकता पळय 4थो म्हयनो स्टार्ट जालो पळय तेन्नाच हांवें स्टार्ट केला वॉलनट आनी हें बादाम खावपाक. सो फर्स्ट ट्रायमेस्टर हांवें खावंक ना तें कित्याक म्हाका तें जायना सकाळ फुडें खावपाक उलटी बी येतालें. सो 4th मंथ लागता पळय तेन्ना तुमी स्टार्ट करपाचें खावपाक.
ओके परतीक टायमार हांवें तेंय खावंक ना बादाम बिदाम काय खायनासलें हांव तितलें आमकां तेन्ना आयडिया बी नासलेलें बादाम बी सोप न्ही गे काय खायनासलें हांव आतां तरी मातशें कळटा एक आमी पळयता न्यूजार म्हणजे युट्यूबार पळयता हें पळयता सांगता आमकां कोण कोण पयलीं आमकां कोण नासलेलें आनी ऋतूक टायमार न्ही हांवें खावकूच ना काय तशें वर्ण हें बादाम बिदाम सो आतां खाता ओके चला हांव ब्रेकफास्ट करता मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो डोराक न्ही हांवें हें लायलां हें न्ही लास्ट इयर हाडलेलें हांवें हें पळयात बरी दिसता बालदी घेतला ताका आवडना न्ही आवय गाडयेन नुस्त्याचें उदीक बी पडलें ताका आवडना चला जालें हय चला पयलीं नुस्तें घेवया कित्याक नुस्तें सोंपतलें डेकोरेशन उरतलें सांज पर्यंत सो नुस्तें घेवन दवरया म्हटलें पयलीं मागीर डेकोरेशन आयटम सगळे घेवया ओके चल डायरेक्ट तुमकां फिश मार्केटार मेळटा शिवनाथ बालदी घेवन शिवाचे येत का बालदी आनी पोड्डे धरपाचे बांगडे कशे रे 200 रुपये किलो 200 रुपये किलो इसवण पळय कितले व्हडले व्हडले कशी थँक्यू वेल्ल्यो बरे आनी फ्रेश सो जालें नुस्तें घेवन खूब नुस्तें येयलां अशें ना इसवण सामकें मोठे म्हण हांवें म्हणलें नाका म्हणटा इसवण तें इतलें व्हडलें व्हडलें इसवण घेवन तें मागीर फ्रिजीन दवरून दवरून तें बरें जायना सो घेतलें हांवें बारीक 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 दाखयता तुमकां बेगारा वचून ओके सो आतां वयता आमी क्रिसमस शॉपिंग करपाक चला पळय बालदी घेवन म्हाका लायनाका चला सो हांव बरें आसा सो आमकां पणजी मार्केटान आमची एक फॅमिली मेवळें व्हिडिओ काडना खंय हांव काडटा म्हटलें ना कितें जेनिफर कशें आसा ओल्ड हांव शॉपिंग करपाक सो आयलें उलोवपाक आं वळखल ती म्हाका कशी शिवाक वळखल तूं चडशी लोक न्ही शिवाक वळखतात व्हिडिओ हांव करता पूण चडशी लोक शिवाक वळखतात बरी गेलो स्कुलाक गेलो म्हणून आमी येयली हांगा म्हाका एक लायटींग घेवंक जाय आं क्रिसमस ट्री लावपाक बारीक आसता पळय ते तसले घे स्टार नाका म्हाका बारीक जाय बारीक आसता पळय तसले जाय सो हांगा न्ही रातचे येवंक जाय मातशें पळोवंक बरी दिसता सो आतां आमी येयला 99 पणजी मार्केटार भितर एक शॉप आहा न्ही 99 थंय येयला वा हें बरें आहा न्ही हांगा 99 शॉपार सगळें मेळटा सो भितर न्ही रश पळया कितले हें बरें आहा न्ही या नाइस हे बारीक घेता ओके बेल बेल कते एक घे एक बेल बेल चारा बरें न्ही नाइस सो हांगासर 99 शॉपार न्ही खूब बरें बरें येयला क्रिसमस आयटम अशें ना चडशे हांवें थंयच घेतले बरें आहा खूब ओके आतां हांगासर मातशें पळयता एक रावंड मारता कितें मेळटा काय म्हणून हें बरें आहा न्ही बरें वाव हें पळय हे बॉल्स पळय तूं ना बॉल्स वाव हें पळय कितलें बरें येयलां वा सामकें न्यू न्ही कशें गो हे कशें वाव कलर पळय पिंक आसा ग्रीन आसा तू बँड जालो ना आता बघूच ना तोंड सॉरी पर्पल आसा बाई कितले का हे ते 140 बरी शायन मारता हे राउंडान आसा उत्तम बरोबर राउंडा कशे 80
सो हे सामकें न्यू आसा हें पळयात बेल आसा सकयल बेल आसा आनी वयर रेड कलर दिसता न्ही नायस लुक्स म्हाका न्ही एक हें घेवंक जाय स्टार आमचे पिड्ड्यार जाले पळया फुडें पळया यो चल हांव लॉक करून दवरला सो हांगासर आसा सांता क्लॉज हे पळयात हो बरो आहा हो 4000 खंय हें सामकी न्यू आहा न्ही बरी दिसता न्ही वाव हें बरें आहा हें ग्रीन नाका हें पळय हें बरें दिसता पिशें आतां कितें घेवं कितें नाका आतां बरें बरें येयला आं कितें आहा ताका तशी मात्र म्हाका बरें क्रिसमस गिफ्ट घेतला घरा वचून दाखयत तुमकां रितिको घेता खंय फक्त रितिकोचे म्हाजें चिंतना हांवें म्हाका जाय म्हटलें घे म्हटलें दाखयत तुमकां घरा वचून तर जालें आमचें शॉपिंग करून शेवदां लुटले हांवें तोंड पळय आतां येयला आमी टेंडर कोकोनट पिवपाक तान लागला जालें तोतापुरी पळय तोतापुरी ऑन द वे आमकां सब्सक्रायब युट्यूब फॅमिलीवर तोंड आपलें सो आतां आमचे एक युट्यूब फॅमिली मेळ्ळे ते व्हिडिओ काडटा म्हणून ताणें सारकें हेल्मेटूच हे केलें थोडें अनकम्फर्टेबल जाता न्ही तर हांव तो बेतीम तें नांव आसा गौरी गौरी थँक्यू आं तूं आमकां वळखलें पण वळखलें कशें आमकां ते आमचे फाटले लोगो आसा न्ही एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ ताका पण वळखलें खंय बरी दिसलें म्हाका एकूच हांसून येयलें हांव व्हिडिओ काडटा म्हणून ताणें हेंच सगळं केलें ते की म्हणटा ताका हेल्मेट ग्लास ताणें सगळं केलें म्हाका हांसून येवपा जालें कॉमी सामकें सो आतां येयला आमी हांगासर हें डेल्फिनोज आहा पळय पर्वरी डेल्फिनोज हें तेंचें हें न्यू म्हाका दिसता आतांच ओपन केलां हेंच्यांनी सो पळोवया म्हटलें हांगासर कितें आहा तें जस्ट गौरी पेट्रोल पंप ना जस्ट फुडें आसा पळोवया कितें आहा तें सेल करता कशें 8500 बरी दिसता हें रातचें पळोवंक बरी दिसता हें वाव हेंय बरें आहा पळय सो हें म्हाका क्रिसमस ट्री खूब आवडलें सो नेक्स्ट इयर आमी प्लॅन करतले हें घेवपाचें निशिनाथ 7650 हां ते हेजे कितले 14,000 ना 18 ओके सो आमच्या घराक न्ही हें बरें आहा धाकटें निशिना सो हें पळयता आमी नेक्स्ट इयर प्लॅन इतलें व्हडलें नाका आयटम्स हांवें आनी घालता हांगासर सो पळोवया आमी नेक्स्ट इयर निशिना प्लॅन केला घेवपाचें प्लेटिंग प्लेटी बीन येयला पळय हांगासर हें पळयात केक बीन कट करतात न्ही ते कॅन्डल 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 ओ क्यूट वाव हें सामकें क्यूट आहा काय उगल 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 वाव सो हें न्ही म्हाका समथींग न्यू दिसलें एका न्ही हांगा लायट पेट्टा हांगासर हांगा न्ही लायट पेट्टा हॉर्न्स सो हेजें आसा 2600 पिश्यात हांव रेट करून रावपाचें आनी हांगासर हें पळय कॅन्डल्स आहा पळय कॅन्डल्स आहा हेजा तुका कॅन्डल लावपाक हांगासर न्ही हें आसा पळय टेबलाक बीन घालपाचें तुका दिला न्ही सांतानान दिला न्ही तुका ते दाखयता मगे खूब वरायटी आसा आनी कुकीज बीन करपाक येता हांगासर पळया कितें बरें आहा 2650 सो
इतली पिशी आता कितें घेऊ कितें नाका जाणा म्हाका स्टार घेवया स्टार खंयचे बरे घे पळय न्ही खंयचे सो हें पळय बॉल चड ना 120 कमी बरें आहा सो दाखयत तुमकां कितें न्यू न्यू कितें आहा तें न्ही आपल्या ताका म्हणटा एक्समस स्टॉकिंग बरें बरें आहा आनी हांगासर पळय बॉल म्हणजे सायज व्हडले आसा आनी हांगा वरायटी आसा सो तुमकां सजेस्ट करता पणजी 99 थंय एक बरें आसा आनी हांगासर एक डेल्फिनोचें तें जस्ट फुडें आहा तें सो आतां आमी वयता डेल्फिनोज जे मेन डेल्फिनोज आसा वांगडा पळय थंय एक भायर एक लायला हेंच्यांनी तें तुमकां तशें दाखयता वचून ओके चला सो परवरी पळय हें हायवे आसलेले आतां सगळें गाडी पार्किंग केला हांगासर लोकांनी सो आतां आमी येयला डेल्फिनोज थंयसर न्ही म्युजीक लायला पळयता हांव बारीक बारीक शूट करता डेल्फिनोजा कडेन न्ही सायडानूच लायला हांगासर क्रिसमसाचे सगळे बरे बरे आयटम मेळटा आनी थंय पळयात आमचे ब्रीज सामके रेडी जावपाक येयला हे पळयात काम चालू आहा बरें केलें काम सो आमी येयला आतां डेल्फिनोज सायडीन हांव वयतो पळय कितलो बरो आहा तो व्हडलो आहा न्ही वाव हें सामकी बेस्ट आहा न्ही वाव बरें केलां आनी हांगासर न्ही कॅन्डलचे वरायटीज खूब खूब आहा हांगा एक कॅन्डल आहा बरें सो आजून तुमी न्ही सामान बीन दवरतात बरें आहा बरें न्ही हो बघितलं बरो आहा क्यूट सामके एका 1300 आतां बरी दिसता व्हायट कलर आनी ताका लायट आहा वाव हें बरें आहा पळय सो हें सामकें बेस्ट हें पळयात जस्ट पावलें हांव घरा येयलें मातशें कपडे चेंज केले 12 जालें हांगासर मी वाट पळयताली खंय गेलें खंय ते हांगा ते भोंवता म्हणटा टायम जालो तर तुमकां दाखयता नुस्तें कितें घेतलें तें आनी हांवें क्रिसमसाची कितें शॉपिंग केला पळय तें तुमकां नेक्स्ट ब्लॉग दाखयता कळ्ळें हो ब्लॉग न्ही मातसो व्हडलो जातलो गाडयेन हें आसलेली भाजी हाडकूच ना गाडयेन दवरलें तांबडी भाजी हाडलेलें फाल्यां घरया ते सांगता हांव शिव न्ही म्हाका ड्रॉप केलें आनी नुस्तें घेवन वयर येयलें सगळें डेकोरेशन भाजी बिजी गाडयेन आहा तो त्या कोणाचो कॉल येयलो गेलो तो दाखय तुमकां नुस्तें सो रित्वीक न्ही खूब दीस जाले तिसरे करताले ताका तिसऱ्यो हाडला आनी तुमी म्हणनाकात हांव खाता म्हणून हांव खावचें ना हें रित्विकाक आई आनी शिवाक हांव तिसऱ्यो खावचें ना शेलफीश म्हाका डॉक्टरान खायनाका म्हटलां पण खाल्यार न्ही एकूच खातलें हांव पण चड खावचें ना कल्ली हाडला हांवें मम्मी कल्ली जाय म्हणटाली कल्ली कट करून दिला बरें आहा फ्रेश आहा ताल्ले खातलें हांवें म्हाका रित्विकाच्या टायमार न्ही म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें की ताल्ले चड खा म्हणून सो ताल्ले हांव फ्राय करतलें कमी ऑयल घालून सो हें 100 रुपया ताल्ले बरें आहा ताल्ले म्हाका खूब आवडटा फ्राय बीन आनी हें आसा बारीक सुंगटां हें आसा 200 रुपयाचें आनी हे बांगडे आसा 200 रुपयाचे बांगडे सामके बरें फ्रेश आहा पळयात बरें आहा बांगडे सो बांगडे बी हांवें चड खावंक जायना खंय सो शिवाक ताका लागून हाडला हांवें आनी क्रॅब न्ही हेजे रेसिपी तुमकां फाल्यां येतले क्रॅबाचे ताका लागून स्पेशल हांवें एक क्रॅब हाडला ते रेसिपी तुमकां फाल्यां शेअर करता हांव पळय प्रेग्नन्सीन न्ही बांगडे चड खावंक जायना खंय आनी अशें म्हणटात की व्हडले बांगडे आसता पळय सायजीन किंग मॅक्रल म्हणटा ताका ते खावंक जायना तेतून न्ही मर्क्युरी आसता म्हणजे मर्क्युरी मात्रा प्रमाण चड आसता मर्क्युरी सो व्हडले बांगडे आसता पळय ते खावप ना प्रेग्नन्सीन इफ खाता जाल्यार जस्ट एकूच पीस धाकटेशे बांगडे आनी मोरी शार्क तितून न्ही मर्क्युरी आसता ते प्रेग्नन्सी बरें न्ही शार्क आनी बांगडे किंग बांगडे किंग मॅक्रल मोठे बांगडे इफ तुमी बांगडे बारीक बांगडे मेळटा जाल्यार खाया पण लिमीट एक पीस अशें चड रेगुलर अशें बांगडे खायनाकात प्रेग्नन्सीन ते बरें न्ही खंय सो बांगडे हांवें शिवा लागून हाडला की शिव ते कल्ली बीन खायना न्ही ताका लागून तिसरी हांव खावची ना शेलफीश खावंक जायना हांवें सो रितिका लागून ते हाडला आनी ताका सुंगटां बीन फ्राय बी केल्या न्ही तो खायना चड तिसऱ्यो करपाक लागलो ओके सो हांव न्ही सगळें हें पयलीं क्लीन करता टायम जालो न्ही क्लीन करता
ओके थोडे फ्रिजीन दवरता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा ओके चला. सो आयलो रित्वीक जेवंक बसला आनी ताका तुमकां तिसऱ्याचे न्ही बेश्टे अशें हें केलां म्हणजे सुक्का कशें जस्ट कांदो टोमॅटो थोडेशे गरम मसाला घालून ताका तें आवडटा रितिका तें केलां की तुमकां खूब सिंपल हें पळयात जस्ट कांदो टोमॅटो गरम मसाला चिली पावडर हळदीचो पिठो इतलेच ओके आनी कमी स्पायस केला आनी हांगासर आमचे फ्राय हें पळयात. सो आयज हांव खातलें करली आनी ताल्ले. सो आयज न्ही करी बीन कांय करूंक ना कित्याक खबर काल दाळ केल्लेले ते आसा आनी सांजचे आमी उरची ना सांजचे वयतले आमी हेजे फ्रेंडाचे आयज हावज ओपनिंग आसा परवरीत सो थंय वयतले आमी ते बेश्टे करी कर मागीर ते फाल्यां आनी परत ते गरम करून खा ते दाळ आसा तेच पुरो म्हटलें. कल्ली खाला न्ही गे कल्ली बरें प्रेग्नन्सी कल्ली बरें आनी ताल्ले बरें हां ताल्ले तशी खायात बांगडे मातशे कमी खायात तिसरे खावचे ना म्हाका तिसऱ्याक नाकात कल्ली आसले न्ही हांव हॅपी. ओके सो चला जेयता मागीर हांव व्लॉग एंड करता ओके आनी कितें कितें हाडलेलें पळय ते क्रिसमसाचे ते तुमकां नेक्स्ट व्लॉग दाखयता आतां विडियो व्हडले जातले जेयता मागीर थोडें नांव घेता आनी विडियो एंड करता ओके चला. सो जेयली आमी आतां व्लॉग एंड करता जेयले मागीर रितीकाचे स्टडीज घेतले 4 जाले हांगासर सो पुरो जालें म्हाका आतां मातशें न्हिदता म्हटलें व्लॉग एंड करया. सो हांवें तेन्ना मखमली केल्ले पळय 2 जाणांनी ट्राय केले आनी म्हाका कमेंट केला नांव आसा वेनेसा ताणें केल्ले खंय तांकां आतां खूब आवडले खंय थँक्यू हां वेनेसा तुवें ट्राय केलें. सो आनीक आसा आयरिनी तेणें ट्राय केलें खंय तांकांय खूब आवडले खंय. सो कोणें मखमली कोणें ट्राय करूना न्ही ट्राय करात खूब बरें लागता ओके. सो थोडेशें नांव घेता आनी व्लॉग एंड करता ओके चला. सो नांव आसा इरफान सय्यद शहीन फर्नांडीस कीर्ती स्टीव मॅकर्नास ओफिलिया डायस प्रशांत कुमार अरोरा कोलाको एंटोनियो पचेको जोयस्लीन फर्नांडीस सॉरी जोसिलीन फर्नांडीस अनवेल फर्नांडीस आनी इफिमिया रॉड्रिगीस. सो इतलेंच नांव आसा ओके. सो रित्वी न्हिदला ताका लागून ओके चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.